परशुराम बाप आमचं इष्ट. एक माझ्या घराकडे त्याचा संबंध तसं 2 पिढ्यांचा. म्हणजे काका बिन हे त्याच्याकडे बरीच सलगी असते आणि त्याच्यानंतर ते नाते तसे माझ्याकडेही त्याने चालवले. मग BJP नसल्यामुळे थोडंसं सुरुवातीच्या काळात किती असतात, पण पलीकडच्या काळात ताका म्हणजे हल्लीच हांव ताका मेळपाकूय आयिल्लो तेन्ना तो सीख आसा म्हणटा. एक आजारपण जरी आसलें किंवा हातपांय जरी ताचे बरे एक्टीव नासले तरी तकली ही पूर्ण शाबूत आसली. हांव सादारण वरभर बसलेलो आनी ताणें सगळ्यो जुन्यो गजाली रिव्यू घेतलो. आजच्या राजकारणाचेरूय तो उलय. म्हणजे एका जाग्यार असलो तर ताका सगळ्यो बातम्यो इतक्यो माहिती असते. सक्रिय हा सांगतो. म्हणजे एका जाग्यार बसून सक्रिय असतो अशें म्हटल्यार अतिशयोक्ती जावची. एक परशुराम बाब हो एक तसो सामान्याचो खऱ्या अर्थान प्रतिनिधी आसा, सामान्यांचो. आणि सामान्यांतलोच तो आमदार आसतनाय तेच्या तकलेंत केन्ना चडलें ना आणि मागीर नासतनाय ना. त्याच आत्मविश्वासान, त्याच फ्रँकनेसान तो उलयणारो मनीस आजूय. तशी कोणाची गुडविल दवरणारो न्हय. आयले जे तकलेन ते ताणें उलोवन दाखयलेच आणि तो म्हणटालो तेतून सत्य आसता. आज एक स्पश्टपणे उलयणारो लोकप्रतिनिधी किंवा माजी लोकप्रतिनिधी आमी मुकले. त्यामुळे ते तशें एक नुकसान जाल्लें आसा. कोणाच्याच लग्नाक वचणारे खूब आसतात पूण सगळ्यांच्या मरणाक सुद्दां दिश्टी पडटा. हे तेजें वैशिश्ट्य आनी वेगळेपण आसलें. ताचे आदर्श खूब घे सारके आसा. ताच्या मृतात्म्याक शांती मेळची ताणें ताचो पूत ताचे जाल्लें नुकसान ताचे कुटुंबातलें जाणटो हो मार्गदर्शकूच आसता. तेज्या कुटुंबाक दुख्खाचो भार जो आसा तो सोंसपाची देवान ताकद दिवची ही हांव भगवंता कडेन मागणी करता. आयज आमचो बऱ्यान म्हाज्या बापाय सारको हांव ताका मानतालो. परशुराम कोटकर हो एक्स-MLA पेडणेचो. MG जेन्ना आसलेलो तेन्ना म्हाका तेणी खूब सपोर्ट केल्लो त्या टायमार MG आसलो आनी सदांच हांव ताका बापायचो मान दितालो. आयज खूब दूख दिसता आयज आमच्या मदीं तो ना. देवान ताका बरें स्वर्गान ताका एक जागो दिवचो. कित्याक ह्या मनशान खूब बरें अशें आमच्या पेडण्याक लागून केल्लें आसा आनी सदांच तो लोकांच्या संपर्कान आसतालो. आनी खूब दूख दिसता म्हाका आयज आमच्या मदें आयज बऱ्यान बरो मनीस आमच्या मदें पेडण्यान ना जालो. आनी हांव तेंच्या सगळ्या फॅमिलीकूय त्या दुखाक लागून हांव म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो. तशेंच आयज जे तेणी पेडण्याक लागून काम केल्लें आयज सगळे पेडणेकार तेज हांगा जमलेले आसात. ताका लागून सगळे तेज्या फॅमिलीच्या दुखाक लागून हांव सगळ्यांक हांगासर केल्ल्या बद्दल. तशेंच आयज MG जे आयज तेणी कार्य केलें तें आयज कार्य पेडण्यांनी चालू आसलेलें तेज्या सपोर्टान. तशेंच आयज खूब दूख जाता म्हाका खऱ्यांनीच
आयज करंट म्हाजो एक कोण फॅमिलीचो ना जाल्ल्या भशेन दिसता. ताका लागून आयज जें घडलें तें खूब वायट घडलें आनी हांव सांगूक हें जी येयना कित्याक जो आयज इतलो मानतालो तो मनीस आमच्या मदें ना. तो खूब दूख दिसलो. आज परशुराम जाणे आमकां एक मोठें दुःखदायक घटना. गेली 50 वर्ष परशुरामांनी सोबतीन काम केलं. आणि मध्यंतरी पक्ष वेगळे झाले तरी परशुराम हो हाडाचो कार्यकर्तो, निस्वार्थी समाजसेवक आणि जनसेवेत 24 तास कायम स्वरूपान काम करणार असो आमदार, असो समाजसेवक आजच्या काळात सोदूनही सापडतो ना कोणाक. निस्वार्थीपणाचे किस्से तर कितलेशे आसात. कोणा कडल्यान ताणें तसली अपेक्षा केन्ना केली ना. भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर ताणें काम केल्लें एक तरुण कार्यकर्तो म्हणून आणि भाऊची मर्जी ताका ताणें संपादन केली. भाऊ नंतर तो म्हाज्या बरोबर रावलो. सायकल घेऊन वाड्यांनी घराघरांनी फिरला. संपूर्ण मतदारसंघ इतले पेडणे तालुक्यातले प्रत्येक घर ताका परिचित, अगदी चुलीपर्यंत जाणार. आणि मध्यरात्र असो पहाट असो कोणी ताका साथ घातली खंयच्याय वेळार तो थंय पावलोच. त्याच्या कानार पडल्या बरोबर की अमूक ठिकाणी अमूक काहीतरी अडचण झाली निर्माण झाली तर त्यासाठी तो थंय पावलो. कोणाचो जन्म असो, मृत्यू असो, आजारी असो माणूस, कसल्याय संकटान कोणी सांबाळलेलो असो त्याच्या बरोबर राहा. आणि त्याच्या बरोबरचे आम्ही जे सहकारी त्याचे आमच्यातले काही जण मंत्री झाले, मिनिस्टर झाले, त्यांच्यापर्यंत वचून ते कामां करून घेऊ असे उदाहरण अत्यंत विरळ असं. आणि म्हणून परशुरामांचे आजचे जाणे अत्यंत क्लेशदायी घडणाऱ्या चुकायला आता त्याच्या आम्ही किती मागणी करू शकता. त्याच्या फाटल्यान त्याचो झील आसा, नातवंड आसा, कुटुंबात इतर लोक आसात, तांकां हे दुःख पेलची शक्ती देवान दिवची, त्याच्या आत्म्याकय सद्गती दिवची. आणि निदान या पेडणे गांवांत तरी त्याचे योग्य असे एक स्मारक जावचे आणि तो इतिहास चरित्र लोकांसमोर उरचे हीच माझी आजच्या क्षणी अपेक्षा आसा. परशुराम कोटकार हे एक ज्येष्ठ मोगो पक्षाचे आमदार आणि एक नेतृत्व आशिल्लें. त्यांनी 74 आमदार ना 89 आमदार 89 to 40 89 to 94 पहिले जेन्ना आमदार ते पर्यंत आज पर्यंत निश्टेन रावले मोगो पक्ष. हांव तरी सांगूंक सोदता तर आज तर ह्या पेडणे तालुक्या आणि सभोवतीच्या हातूंत तर आज मोगो पक्ष म्हणून जो आसा तो त्यांच्या विचार श्रेणीच्यान आणि त्यांच्या भक्कम नेतृत्वात सुद्धा आशिल्लो जितो आसा. आज पर्यंत ताणें पेडण्याक शिव बरो तरेन जितो दवरलो आनी उबो दवरलो, बरो बराबरीचो दवरलो. ती पोकळी भरून काडपाचें खूब कठीण आसा. आनी हांवें पेडणेकारांक आव्हान करता की ही पोकळी नव्या नेतृत्वान ही भरून काडची लागतली ह्या वाठारांतली. मान्ने पेडणे हे जे मतदारसंघ आहा ते तांकां हांव श्रद्धांजली वाटा. कुटुंबाक हे दुःख सहन करपाचें आनी ताचे कार्यकर्ते आनी ताचे बरोबरचे जे कोण आसा सहन शक्ती देवान दिवची
अशें हांव मागतां. सर एकच प्रश्न, तुम्ही जे फुडें व्हरचे अशें म्हणटा मोगो पक्षाचे, आयज तुमचे कडेन मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघांतल्यान जी दारोलकर हे मोगो पक्षाचे आमदार आसात, हय. सो ते हे फुडें व्हरतले काय? करूंक जाय ते किंवा फुटकारा बरोबर खूब असंख्य कार्यकर्ते त्या विचारश्रेणीचे आसात, मोगो पक्षाच्या विचारश्रेणीचे. त्यांनी हे कार्य फुडें व्हरचें जिता बरोबर अशें आमकां दिसता. आमी आमचो सहकारी हें आसतलेंच, पूण गरज आज मोगो पक्षाची खुबशी भासता लोकांक, आनी त्या खातीर हें कार्य फुडें व्हरप आनी फुटकार बाबान ती खरेंच कापून दवरून फुडें व्हेल्ली. मतभेद जरी असले पण पक्षा खातीर तो तटस्थ सारकी सरळ भुमिका घेतालो आनी थंय तो आपले हेवटेन तेवटेन पळयनाशिल्लो. हें आमी तेच्या हेतूंतल्यान पळयल्लें. देवान त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची आणि म्हाका दिसता हाजो एक बॅकबोन आयज पॉलिटिकल कॅरियर आसा पॉलिटिक्सान तो फाटल्यान म्हाका बॅकबोन को आसलो आनी एडवायजर गायड करतालो. सो हेच खूब वायट दिसता. हेच तो आमकां मदीं ना. खुर्चुराव हो बरो सच्चो समाजसेवक. 50 वर्सांची वळख आमची. हांव जेन्ना पेडण्यान नवीन येयला तेन्ना मुद्दम खुर्चुराव म्हाका मेळपाक आयिल्लो आनी म्हाका एक ताणें सल्लो दिलो की हांगा लोकां कडेन मातशें सांबाळून म्हणून. म्हाका अजून याद आसा. पूण जे सांगलें तें अजून उतरां येत आसा. हांव ताका वळखनाशिल्लो तेन्ना. ताका इतलेंच सांगलें, बरें म्हणलें, तूं जर सीख आसलो तर म्हजे कडेन यो. कशें वागप तें म्हाका सांगूं नाका. आतां म्हाका मागीर कळ्ळें की हो एक समाज हें म्हणून म्हणजे पॉलिटिकली एक्टीव आनी हें तेन्ना सामको नवीन पेडण्यान तितली कोणाची वळख नाशिल्ली. पण मागीर इतलें सांगूं सुद्दां खुर्चुराव तें सांगता पण म्हजे कडेन तो 2 वर्सां येवंक ना, 2-3 वर्सां येवंक ना. पण मागीर तो म्हजो सामको घनिश्ट जालो. म्हणजे म्हजो एक विश्वासांतलो मनीस जालो ताच्या उपरांत. आनी आमचे संबंद खूबच हे आशिल्ले. जेन्ना ताका फाटीं म्हणजे 3 वर्सां पयलीं 3-4 वर्सां आसली ताका पॅरलायज जाली लेफ्ट सायड. तो पयलो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका सांगलें तुमीच ट्रिटमेंट करा. अरे म्हळें खुर्चुराव जावचें ना म्हणजे आमी असले कितें हांव हँडल करिना. तेन्ना मातसो तेन्नाच्यान तो मातसो हाजे खातीर पयस जालो. नाल्यार कितेंय जालें अशें आनी कोणी ताजे कोण स्पेशल मनीस आसतालो म्हजे कडेन घेवन येतालो. पण चड उलोवप ना ताजे स्पेशल हे आशिल्लो तो भायर रावतालो. प्रकाश सांगतालो म्हाका खुर्चुरावान हाडला आतां. इतलो ताजो मागीर ताचो म्हजेर विश्वास आनी म्हजोय ताजेर विश्वास काडतो. आनी मागीर कळ्ळें की ताजें अंतकरण एकदम क्लीन. म्हणजे एक पॉलिटिशियन म्हणलें की आमी वेगळ्या तरेन पळयता तरेन तशी नजर म्हजी केन्नाच ताजेर वचूंक ना. खरोखर आतां तो मातसो त्रासान आशिल्लो. तो सुटलो ते एक सोड म्हणजे गजाल वेगळी दुख्ख जाता. पण ताजे आत्मा आशिल्लो तरी इतलें जावन सुद्दां म्हाका आयकूंक येता. आज सुद्दां लोकांनी सांगलें तो कोणी त्रासान आसला फोन करतालो, पर्सनली वतालो. अजून तो लोकां बद्दल आत्मीयता जी आशिल्ली ती वेगळ्याच प्रकारची आशिल्ली. तातूंत ताजें कांयच ताजें मन एकदम प्रेमळ आशिल्लें. कोणाचें काम आपल्या हातान जावचें. जावं तो गेलो वायट दिसता. देव ताच्या आत्म्याक शांती दिवची इतलेंच आमचें सांगतालें. ताणें जें कितें केलां पेडण्या खातीर म्हजे कडेनूय ज्या तरेन तें विसरपा सारकें न्ही. म्हज्या जिवनान आयिल्ले कांय अशे प्रेमळ मनीस जाल्यार तांणी म्हजे खातीर बरें चिंतलां तातूंतलो तो एक. खरं तर खूप दुःखदायक असं आहे परशुराम काकाचा पेडणे तालुक्यात योगदान. कित्याक आमी सदांच म्हणतो की पेडणे तालुका काय करता तर म्हाका दिसता निश्ठावंत हो जो शब्द किंवा स्वाभिमान जाका म्हणटा तो एक परशुराम काका आमदार त्याच्या दृश्टीन खूप महत्त्वाचं असं त्यांचं हे आसा. आणि निष्ठावंत कसो आसचो किंवा ह्या एक ज्वलंत उदाहरण पेडणे तालुक्याचं त्यांच्या रूपान आम्ही बघतलो. किंवा कितकोसो म्हाका दिसता काळेक कशी आमिषा किंवा काय येऊन सुद्धा आपली पक्षनिष्ठा सांभाळून एक वेगळं असं उदाहरण त्याने स्थापन केलं. पेडण्याच्या एकंदर सामाजिक आणि सांस्कृतिक हितून क्षेत्रात त्यांचे जे महत्त्व आसा ते एक सामान्यातल्या सामान्य मनशाक सहज मेळणारो, सहज उपलब्ध असणारो आणि सहज धावणारो असे आमदारांनी म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून
सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ख्याती असली आणि खरोखर एक दुःखदायक अशी घटना संपूर्ण आमच्या तालुक्यात माजी आमदार पण एक आदर्श असं दवरतो असं एक व्यक्तिमत्व आम्ही हरपला याचा दुःख आमकां आसा. पेडण्याचे गेले आमदार आमचे उभो पक्षाचे तसे आम्ही माझ्यासाठी म्हणू शकता राजकारणातले एक गुरु म्हणून कारण माझी कारकीर्द पळयली MLA सदांच हसत मुखार निस्वार्थी आणि म्हाका दिसता याद जाता तांकां ऑफर येयल्ल्यो मदीं पण ते तिथे झिडकारून एक निश्चित पक्षाचे रावन पेडण्यात आपले जो कारकीर्द आसली तांणी बरेपैकी लोकांक ज्या पद्दतीन मदत करपाक जाय त्या पद्दतीन मदत केली. म्हाका आनी एक गत जाता की जेन्ना सरपंच आसले हांवें पयलीं दुकान घातलें आनी 32 वर्सां जाली आनी आतां सरपंच म्हणून ताका सांगपाक गेल्ली NOC जाय न्ही उतरां अजूनय याद आसा की म्हाका म्हणपाक लागलें पळय अशी जाय तसली दिता ह्यो आपूण तुजें स्वागत करता आनी पेडण्यान तुजें स्वागत फाल्यां कोणें केलें धाड आनी इतके मोठ्या मनाचे मोठ्या करतात आज म्हणजे गेले त्यानंतर खंय तरी एक आदर्श घालून गेले हांव देवा लागीं इतकेंच मागता फॅमिलीक खंय तूं वचोवच्या शक्ती दिवची आनी तेच्या आत्म्यान शांती दिवची. मटन जाला तेका लागून एक व्हडली पोकळी निर्माण जाली. एक निश्चित राजकारण कसा आसता हेचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजेच परशुराम कोटकार. परशुराम कोटकारान पेडण्याच्या विकासा खातीर तो विकास सस्टेनेबल आसचो म्हणजे त्या विकासाक बकाल विकास नसतो तर त्या विकासाक एक चाकोरीबद्धता एक प्लॅन आसचो हेचे खातीर प्रयत्न केले. म्हाका खबर आसा की पेडणे पंचायतीचो जो पयलो सरपंच जालो तेजे उपरांत नगराध्यक्ष जालो पूण नगराध्यक्ष आसा सुद्दां ताका दिसा की पेडणे हो जर पेडण्याचो खरो विकास जातलो जाल्यार ती पंचायत जावपाची गरज आसा आनी ते खातीर ते खूब प्रयत्न केले. नगरपालिकेक लागून पेडण्याच्या लोकांक खूब टॅक्स दिवचो पडटलो ह्या ताका सदींच दिसा की अरे कितको टॅक्स लागतलो तो एक तळमळ जनसामान्याची एक फॅमिली पेक्षा गोंयच्या लोकांक पेडण्याच्या लोकां मदीं एक आपलेपण आसलो तो सामान्यांतलो सामान्य मनीस हो परशुरामाचो प्लस पॉयंट आनी तो आयुश्यभर तेणी टिकलो म्हणून आयज ती व्हडली. परशुराम कोटकर पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीचे एक आधारस्तंभ असले आणि फाटल्या दिसांनी जगतात नवीन चेअरमनाची निवड झाली त्या टायमार 24/12/24 ह्या दिसा आम्ही तांकां मेळोवन गेल्ले. तेंच्यांनी आमचे अभिनंदन केले आपले आशीर्वाद आसतले आणि ही सोसायटी बरी रितीन चलोवचे किंवा पेडण्याचे जे भूषण आसा अशें त्यांनी सांगलेले आणि त्यांचे हे कार्य जे आसा ते पेडण्यात तर पेडण्याच्या भायर सुद्दां ते सगळे परिचित आसले आणि पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीच्या स्थापनेत त्यांचो महत्वाचो वांटो आसलो आणि ताका लागून आमचे एक सभासदच न्हू तर एक आमचो आधारस्तंभ गेल्याचे दुःख आमकां जाल्लें आसा. त्यांची दुःखाची बातमी जी आमचे पेडणे मतदारसंघाचे माजी आमदार परशुराम कोटकर खऱ्यांनीच वायट दिसता की तेंच्यांनी आमकां कशा पद्दतीन राजकारणात किंवा राजकारण कसा आसपाचा किंवा एखादो जर म्हाका जो फोन केलो आपूण एमपी किंवा आमी BJP आसल्या कारणान तो आमकां कशा पद्दतीन फोन मारून सांगा अशा पद्दतीन तूं हे चूक तयार करता आणि एखादी ती कशा पद्दतीन लोकां कडेन वचपाचें हें तेणी आमकां मार्गदर्शन केलेला. तसाच आमच्या वाड्यार तो पयलीं स्टार्टींग तो पंच निवडान येयलो आमच्या वाड्यासून निवडान येयलो आणि त्या टायमार तो घरा कडेन वता म्हाका कित्याक तेजे बद्दल लढाई घेता तेंच्यांनी म्हाका खुबसो आनी तेणी 4-5 फावटी सुद्दां तेणी म्हाका फोन केले तूं मंडळ अध्यक्ष जाला तूं अशे पद्दतीन तर आनी म्हाका तेणी सांगलें म्हाका मेळून येवं नाका सद्याच्या मुमेंट ह्या पद्दतीन सांग
मी खऱ्यांनी त्याच्या आत्म्याने तिला शांती लाभो ती खऱ्यांनी त्या परशुराम कोटकर एक अफलातून व्यक्तिमत्व. ताज्या काम करपाची म्हाका संदी महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचो सरचिटणीस आसतना म्हाका मेळ्ळी. हांव तेन्ना आमदार आसलो, तो कार्यकारिणीचो सदस्य आसलो आनी ताज्या नंतर 94च्या इलेक्शनान तो पुन्हा निवडून जालो, आमदार जालो तो. तरी ताज्या बरोबर मेळ्ळो. एक सडे उलोवपी असो व्यक्तिमत्व, केन्ना कोणाची हे केली ना. आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तत्वाशी म्हणा किंवा बहुजन समाजाचे कार्य कितें आसलें त्या कार्याकरी खंयच तडजोड करपाक कोणाकूच संदी दिनासलो. खंय जर कितें वांकडें कशें कितें दिसता जाल्यार तो सरळ विरोध करतालो आनी त्या पद्दतीन बहुजन समाजाक कितें जाय त्या प्रमाणे वचपाचे प्रयत्न करतालो. आमदार जालो तो. आमदार म्हणून खुबशे लोक वळखताय आसतले. आमी ताका कोटकार म्हणटाले, तुमी पेडण्यान ताका परशुराम म्हणटाले. पण ते एक सादे व्यक्ती, तो खऱ्या अर्थान कार्यकर्तो म्हणून जगलो, लोकां मदीं रावलो, लोकां मदीं गेलो. इतकी वर्सां राजकारणान आसूनय तुमच्या म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर जो 20 वर्सां सुमार आसलो, त्या नंतर आमदार जालो, तांच्या नरेंद्र आसलो. पण तेणी केन्नाच आपणाच्या मनान ते हें दवरलें इशा दवरलें की आपूण आमदार, आपूण कावन्सिलर अशें म्हणून. एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणून कोणाचे गरजेचो हाडलेलो तांकां वतालो. आनी एक म्हाका गोश्ट सांगूंकय दिसता. म्हाका आमचे फ्रेंड सांगताले, तो एक फ्रेंड जो क्लासमेट श्रीकृष्ण, एडवोकेट श्रीकृष्ण नायक आनी दुसरो अजीत हवालदार म्हणून हांगाच रावतालो. तो सांगतालो, ते सांगताले तेंच्यांनी एक गोश्ट म्हाका सांगली, आजूय म्हाका आठवता ती, की ताज्या घरान ताजी आई कोण तरी गेली आनी खंय तरी ताका समाज कार्यकर्त्याक लागून एका कार्यकर्त्याक मदत करपाक वचपा आसलो. आईचे प्रेत घरान आसतना तो थंय गेलो आनी तें काम केलें. सो इतके विचार ताजे, इतके ज्वालान म्हणजे इतके ताजे उच्च विचाराचो मनीस आज आमी मुखार म्हणजे खरोखरच वायट दिसता. आनी अशा पद्दतीच्यो व्यक्ती जावप मेळप आमकां हें अतिशय दुर्मीळ अशें दिसता. आजच्या तरुणांनी खरें म्हणजे जाल्यार ह्या युवकांचो आदर्श घेवपाक जाय. फक्त हांव म्हणटा ते कार्यकर्तो म्हणून, तो हांव नेतो म्हणून केन्ना फुडें गेलो ना. तर हांव म्हाज्या वतीन म्हणा, म्हाजे जे पक्ष कार्यकर्ते आसले म्हाज्या बरोबर, तेजे मित्र आसले, तेंच्या वतीन ताच्या आजच्या ह्या दुख्खद अशा घटनेचेर श्रद्धांजली अर्पण करता आनी तांच्या आत्म्याक शांती मेळची अशें परमेश्वरा कडेन मागता. आयज हे 2 शब्द बोलपाक, मी श्रद्धांजली दिवपाक माननीय माजी आमदार बा परशुराम कोटकार ताका श्रद्धांजली दिवपाक मी त्याच्या घरा हय आनी तेचे बरोबरच मी आसय. म्हाका इतकेंच सांगपाक दिसता की जो हो एक ही आयज कूड जिल्ली आहा परशुराम कोटकार, त्याचा असा व्यक्तिमत्व आहा की जो MG पक्ष स्थापन केल्लो माननीय भाऊसाहेब बांदोडकरान, त्या टायमिंगाक एक तरणाटो असो भुरगो MG पक्षान एंट्री घेवन पेडणे कोडकार समाजाच्या फॅमिलीनसून बांदोडकरा सारख्या माजी मुख्यमंत्र्या बरोबर काम करपी, नेतृत्व करपी असो एक परशुराम कोटकार जावन आसा. म्हाका इतकेंच सांगूंक सोदता की ह्या पक्षान खुबशे आमदार घडयले, खुबशे गोष्टी केले, पण पक्षाक न करपीचे जाल्ले आसत. पण म्हाका असं एकच परशुराम कोटकाराचें सांगांसा दिसता की जो एक ल्हानशा समाजांसून आमच्या कोटकार कडेन जल्माक येयल्लो परशुराम कोटकार आयज आमच्यात ना. म्हाका खूब खंत आहा तेजे बद्दल. आनी मी एकच सांगूंक सोदता की एकनिश्ठ MG बरोबर वावरपी, MG बरोबर रावपी, MGचो नेतृत्व पिड्ड्या न करपी असो माणूस पंच पासून नगराध्यक्षपर्यंत, पासून आमदारापर्यंत आणि आमदारापर्यंत इतक्यो जावन सुद्धा सगळ्या समाजा बरोबर वावरपी, तालुक्यान कार्यरत रावपी संबंध दोनूय मतदारसंघात असो एक व्यक्तिमत्व जेणी लोकां खातीर काहीतरी केला पण स्वता खातीर कांयच करूंक ना. फक्त सगळ्याक एक माणुसकी दवरली, मोठेपणा दवरलो. म्हाका दिसता एक पेडणे तालुक्याचो एक बऱ्यापैकी निश्ठावंत आणि आमचो प्रेरणास्थान आणि राजकारण कशें आसचें
हे आमी थोडे शिकपाक रोय म्हणून आमकां आयज ना खरेंच खूब दुख्ख जाता. म्हाका दिसता पेडण्या तालुका इतिहासांत राजकीय ही खरीच व्हडली आमकां म्हणजे नुकसाण अशें म्हाका दिसता. कित्याक जेव्हा तेचें कार्य आसलें किंवा आमच्या नवीन लोकांक कशें प्रामाणीकपणे निश्ठेन काम करप हे ताणें आमकां शिकयलें. म्हणून म्हाका दिसता खरेंच आयच्या राजकारणात सुद्दां तेच्यान खूब शिकण्यासारकें आसलेलें. आनी ह्या तांच्या निधना बद्दल हांव खरेंच दुख्ख व्यक्त करता. आनी ह्या पेडण्याच्या राजकीय वर्तुळांत ही आमकां खूब नुकसाण आहा अशें हांव मानता. ते 94 जेन्ना ते पयले आमदार जाले पेडण्यान, त्या टायमार हांव कदंबान रावलो, 92 हांव कदंबान जॉयन जाल्लो. आनी त्या नंतर तेणे कदंबा महामंडळाचे व्हायस चेअरमन आसले. थंयच्यान जे आमचे तेंचे काही संबंध आसले, बोलप चलप ते टील आज पर्यंत. ते देववासन करच्या पयलीं मंगळारा पासून ते म्हाजे कडेन 20 मिनटां फोनाचेर उलयले. दुःख दिसता तीव्र. राजकीय क्षेत्रांत काही गोष्टी करतना आमकां तरी सांगपाक दिसतालें की भाई अशें न्हू तशें, पण ते आपल्या मताची खंबीर आसले. तेणे पक्षाची केन्ना तडजोड करूं ना. तेणे आपले स्वताचे दुःख गिळून स्वताचे दुःख तेणी समाजाक ना दाखयता, दुसऱ्याच्या दुःखान सहभाग जावपाचें तेजें मोठें योगदान आसा. आमचो एक मार्गदर्शक म्हणजे माझो स्वताचो आयज इहलोकासून परलोकान गेला. हांव एक परमेश्वराक एक आव्हान आनी मागणी करता देवा कडेन की तो आसा त्या जाग्यार ताका चिरशांती दिवची. आनी असलो पेडण्यान न्हू आख्ख्या गोंयांत भविश्यान लिडर जन्माक येवचो ना अशें म्हाका तरी दिसता. आयज एक पेडणे आमचो एक पेडण्याचो शिव म्हणपाक हरकत ना. कारण ज्या माणसान मोगो जिवंत दवरपाचें कार्य केलें एजॉन टुडे, तेंच्या सारक्या माणसा खातीर आमकां आयज एक उमेद आसलेली की तरी मोगो पक्ष फुडें व्हरचो. तेंचें कार्य जें आसलें तांकां दृश्टीक धरून आमी फुडें सरत आयिल्ले. आनी म्हाका खात्री आसा तेंच्या खातीर बरेचशे पेडणेकर संपूर्ण गोंयान एक आदर्श म्हणून एक ह्या हिशोबान फुडें लोक अशेंच जातले. तेंची आयज जी कितें घटना घडली ही आमकां पेडणेकरांक खूब दुख्खदायक आसा. म्हाका एक हें आसता की सगळ्यांकच खंय तरी दुख्ख जाणवलेलें आसतलें. तेंचे चिर शांती तांकां मेळची, बरें तेंचे वेवस्थीत जावचें, तांकां बरें फुडें जावचें, तेंचे फॅमिलीक तेंचे बरें तेंचे देवान लक्ष घालचें. आनी आयज आमी तेंचे ऋणी आसात. हांव तांकां मनासान आनी काळजांतसून पांयां पडटा. तुमकां आमी ऋणी आसात. तुमच्या फुडें आमी अशेंच नतमस्तक जावन फुडें कार्य करत रावता. माझी पेडण्याचे आमदार हे आज आमचे वचून गेल्ले म्हणजे खूब वायट दिसता. कित्याक आयज जे आमी कितें आसा राजकारणाचे थोडेशे खुबशे भाग तेजे कडून आमी घेतलेले धडे घेतलेले आहा. आनी जेन्ना हांव जिल्हा पंचायती मेंबर इलेक्शनाक रावलो तेन्ना म्हाका तेजो भरपूर सहाय्यक सपोर्ट आसलो. आनी तेच्या सपोर्टाक आनी खुबशे तेजे जे चाणक्य चालीन खरोच तेका चाणक्य पेडण्यान चाणक्य म्हणपाक जे राजकारणाची चाणक्यपणां आसली ती सरळ आनी सिंपल आसली. आनी आपल्या पक्षाची गद्दारकी न करता ती चाणक्य नोकरी जातलो. तो म्हणून आसलो की MG पक्ष हो आमचो मताचो आमचो पक्ष, भाऊ साहेब बांदोडकर पक्ष. आनी तो पक्ष घेवन तो फुडें वयर सरलो. केन्ना तरी आपल्या पक्षा कडेन तेणी केन्ना गद्दारकी करून आसतना काम करूंक ना. तेणी म्हाका सांगलें तूं तेका झडपी रावलो तेका म्हाका उडा आसा. तूं जर BJP काँग्रेस रावलो जाल्यार आपूण सपोर्ट करचो ना. तेन्ना म्हाका आमची चिंता नासली. पण तूं MG जो म्हणून आपूण सपोर्ट करतलो आनी आपूण सपोर्ट करून म्हाका तरी जिखपाक तेजो खूब वांटो आसलो. आज म्हाका खूब वायट दिसता की आमच्या हातून तो निघून गेला वता. आनी ते देवा कडेन मागता तेज्या आत्माक शांती लागूं आनी तेज्या सगळ्या भुरग्यांक आमकां सगळ्या पेडणेकारांक आशिर्वाद सर्वसामान्य मनीस परशुराम बोडकर त्यांच्या निधनान एक मोठी कोफील निर्माण झाली आसा. अशा प्रकारचो मनीस किंवा आमदार आताच्या काळात मेळपाक खूप कठीण. बहुजन समाजाबद्दल जर कोणाक खरी तळमळ जर कोणाक आसली जाल्यार ती परशुराम बोडकर. आपले मनीस जे कोण आसा पळय तांकां आठवड्यांतल्यान दर 4 फावटी तरी कमीत कमी तो फोन करता. ही तेंची खासियत आसली.
घरा कडेन आसलो म्हणून तो ओगी बसनासलो. घरा कडल्यान सुद्दां सबंद गोंयभरच्या लोकांक फोन करपी एकमेव मनीस माजी आमदार म्हणटा तो परशुराम कोटकर. मोगो पक्षान आसलो खरो, पूण मोगो पक्षान ताका तितली मनाक तेजे शांती नासली. मोगो पक्ष वाडपाक जाय, व्हडलो जावपाक जाय अशी मनोमन तेची इच्छा आसली. जर तो मोठो जातलो, जर पक्ष मोठो जातलो जाल्यार तो बहुजन समाजाच्या हातान आसपाक जाय ही तेची मनांतल्यान मोठी इच्छा आसली. पूण तेची ती इच्छा पूर्ण जावंक ना, ही जावपाक काही लोकांनी दिवंक ना, ही एक मोठी शोकांतिका आसा. तरी सुद्दां आयज आमचो बरो मित्र, आमचो लागचो आमचो आणि बहुजन समाजाचो आधारस्तंभ म्हणजे ज्या मनशाक इतलो गरीब आणि इतलो सादो मनीस, ज्या साद्या मनशाक पेडणेकरांनी निवडून हाडलो त्या वेळाचेर, ते पेडणेकरांचें मन मोठें अशा मनशाक निवडून हाडलो. आमकां खूब आयज तेच्या गेल्या नंतर आमकां दुख्ख जाल्लें आसा की अशा प्रकारचो मनीस आतां परत जन्माक येवपाक शकना. हे सामकें काळ्या दगडा वरची रे. आतां आमी आमदार खूब पळयले आसा, पूण अशा प्रकारचो मनीस परत जन्म घेणे अशक्य. त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सगळे सहभागी आसा. तांकां देवान शांती दिवची आणि तांकां जे काय आसा पळय थंय तांकां बरे भशेन दवरचें इतलेंच देवा कडेन मागता. आयज एक दुखद घटना घडली की आमचे ते जे माजी आमदार पेडण्याचे परशुराम कोटकर हे आयज आमच्या मदल्यान गेल्ले आसा. आणि हांव संपूर्ण आमच्या पेडण्याच्या जनतेच्या वतीन तशेंच आमच्या फॅमिलीच्या वतीन तांकां तेंचे जे तेंचे हे जाल्ले आसा, हांव तांकां आमचे सगळ्या जनतेच्या वतीन तांकां एक श्रद्धांजली व्यक्त करता. आणि जे हे कोटकर जे जावन आसा एक अशें व्यक्तिमत्व की पेडण्यान जावं किंवा संपूर्ण गोंयाभरान जावं तांकां कोण वळखना अशें ना. ते एक MG पक्षाचे एक कट्टर कार्यकर्ते ही तेंची वळख जावन आसा. आणि तेंच्यांनी सदांच कोणीय असो, पेडण्यान असो किंवा इतर जे असो की पार्टी खंयची असो, पण परशुराम कोटकर हेंच्याकडे प्रत्येक पक्षाच्या लोकांचे किंवा प्रत्येक मनशाच्या जे राजकीय लोकांचे तेंच्याकडे बरे संबंध असले. आणि आमी हांगासर जेन्ना राजकारणांतल्यान जेन्ना एक फुडाकार घेतली किंवा सुरवात केली तर तेंच्याकडे आमी सगळ्यात पयलीं संपर्क केलो. आणि तांकां जेन्ना तेंच्याकडे एक आमचे जेन्ना एक कॉन्टॅक्ट जाल्या नंतर आमकां जाणवलें की ते प्रामाणीक असले. तांकां अशें म्हणजे दोन भाशेन जायनासले. ते सदांच म्हाका सुद्दां म्हणटाले केरकर तुका सध्या हांव जेन्ना पयलेच फावटी 2012 उबो रावलो इलेक्शनाक तेन्ना तेंचे अशें म्हणटाले केरकर तूं मातसो राव, तुका आमी परत फुडें दितलेच तुका आमी संदी, असं तेजो एक म्हणण्याचें हें आसलें. एक टायम तेन्ना म्हाका खंय तरी ते मनाक हें दिसलें की अरे हांव अशें हें करता, ओपनली डायरेक्टली सांगता अशें वायट दिसलें. पण आतां म्हाका जाणवता की ते तेंचे खरें आसलें. आणि ते मे बी तेन्ना ते वायट जरी मनाक दिसले तरी ते ओपनली तेंच्यांनी ते मांडलेले. अशें तेंचे सडेतोड उलोवप, सडेतोड बोलणे. आणि कितें असो जनतेच्या हिताचे कामान तेंचे सदांच सहकार्य आसतले हे तेंचे मोठेपण म्हाका दिसता. सांगपाचें म्हटल्यार परशुरामाच्या बाबतीन एक प्रामाणीक आणि निष्ठावंत कार्य करतो आणि कोणाच्या मत्तीक धांवन जाणारो कार्य करतो अशी तेची ख्याती होती. आणि शेवटपर्यंत एका तत्वाचेर आणि अशें आमी खूब पळयले राजकारते की आज आय आणि फाल्यां तेणें आपली एक निश्ठा कायम ठेयली आणि शेवटपर्यंत एकाच पक्षात रावन लोकांबरोबर सलोख्याचे संबंध ठेवून आजपर्यंत होतो. आणि तो गेल्यामुळे पेडण्याची एक नुकसानी झालेली अशी मी